प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयतारा सांजे मेरेन जातली काँग्रेसीच्या 4 उमेदवारांची घोषणा. ब्रार म्हणटा सगळ्यांक विश्वासात घेवन थारायतले तिकेटी. उपेक्षितांक दितले पक्षांतली म्हत्वाची पदां. शेनवारा भरले वट्ट 79 उमेदवारांनी अर्ज. रितेश नायक, निकंठ हळणकार, विश्वजीत कृष्णराव राणे आणि निर्मला सावंतान भरले अर्ज. बाबूश मोन्सेरात आणि जेनिफर मोन्सेरातान शेनवारा भरले उमेदवारी अर्ज. विरोधकांच्या आरोपांक उतरां दिवपाक आपणाक वेळ ना. अर्ज भरले उपरांत बाबुशान उक्तायलें ताचें मत. बंडाचे वारे थांबपाची दिसनात चिन्ना. मामी ताळगांवच्यान अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवपाच्या तयारेंत. प्रताप मार्दळकारान 24 दिसां भितर सोडली मगो. रॉजन डिमेलोन भरलो साळगांवच्यान अपक्ष म्हणून अर्ज. आणि किंगफिशर जीएफएच्या बीच फुटबॉल सर्तीत कळंगूट असोसिएशन वस्ताद. फायनलीत कानोळे स्पोर्ट्स क्लबाचे 6-8 गोलांनी जोडले जैत. आता खबर विस्तारान. आयतारा सांजे मेरेन काँग्रेसीचे उरिल्ले 4 उमेदवार जाहीर जातले. उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार गोंयांत आयल्यात. काँग्रेसीची उमेदवारी मागिल्ल्या सगळ्याक विश्वासात घेवन निर्णय घेतले अशें ब्रार म्हणटा. जांकां तिकेटी मेळनात तांकां काँग्रेसींतली हेर पदां दितले अशें उतरूय ब्रारान दिलां. Party is in process of completing all concerned sort of information and workers' aspirations are to be kept in mind. The party's future is to be kept in mind. No problem. Problem कोई नहीं है, मगर क्योंकि अब कई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अन्य पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, टीएमसी ने भी खड़े किए हैं, तो उसके बाद कुछ राजनीतिक बदलाव आया है कुछ हलकों में. So we have got the required feedback. तो सुना है कानकोन कॉन्स्टिट्यूंसी आप एनसीपी को देना चाहते हैं और उनसे मुहिम लेना चाहते हैं. नहीं, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है. पॉइंट डिस्कस हुआ है इसके नहीं, उनसे डिस्कशन तो एनसीपी इज आवर अलायंस पार्टनर. डे टू डे बेसिस वी आर टॉकिंग टू देम, बट वेयर देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट. तो वी आर इन दैट प्रोसेस, बट नो डिसीजन, नो फाइनलाइजेशन येट. दैट इज गुड. जो पार्टी के हमारे नेता बहुत लंबे अरसे से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं और मेरे भाई कॉलीग सुधाकर रेड्डी, हम मिलजुल कर उन उम्मीदवारों को फर्दर पार्टी में देयर इज लॉट ऑफ स्पेस इन द पार्टी टू अकोमोडेट एवरीबडी. सो वी आर इन दैट एक्सरसाइज एंड वी विल बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल इंडिविजुअल्स. लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सेटिस्फाई हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे. Because our intentions are clear and they know that one person can be given a ticket. टिकट तो एक आदमी को मिलनी है, ये मजबूरी है. मैनिफेस्टो के बारे में हाँ, मैनिफेस्टो we have almost we are on the final stages and that will be vetted by our leaders in Delhi, and then ultimately our input and their input will be collaborated and we will come out with the manifesto very shortly. That's a priority, means 15th. शेनवारा वट्ट 79 उमेदवारांनी वेंचणूक अर्ज भरले. बाबूश आणि जेनिफर मोन्सेरात, रितेश नायक, निळकंठ हळणकार, विश्वजीत कृष्णराव राणे आणि निर्मला सावंताचो तातूंत आस्पाव आसा. समीर साळगांवकारान अपक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस अशे 2 अर्ज भरल्यात. अर्ज भरपाचो सोमारा निमणो दीस. पावटी सायलंट मेजॉरिटी जी मेजॉरिटी आहा 80% ऑफ द पीपल सायलंट आसता, सो ते मुखार सरल्या ही पावटी. आणि सायलंट मेजॉरिटी इज गोइंग टू स्पीक आउट दिस टायम.
सायलंट मेजॉरिटी हे फाटी वोट घातले हे फावटी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीन मिनिमम 80% वोटींग जातले आणि म्हजी विक्टरी सारकी गॅरंटीड. There will be no change in me. Although I am contesting 4th time as a representative of Delhi constituency. So I want to convey that I will committed to my work, committed to my people of my constituency. मनालेचो लोक बेनावली कॉन्स्टिट्युन्सीचो लोक तेमी म्हाका मुखार दवरला आनी करप्शन काबार करपाक आनी डेव्हलपमेंट आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन जावंक ना तें डेव्हलपमेंट करपाक. आनी हांव फोंड्यान रावपाचो मेन हेतू म्हटल्यार म्हाजो फोंड्यान आयज पर्यंत कामां जशी डेव्हलपमेंट करूंक जाय आशिल्लें सिटींग MLA तें आयज पर्यंत ताणें केलें ना. आनी कामां म्हटल्यार आतां तुमी बस स्टँड सुद्दां ताणें गरज नासतना इतको पयस व्हरून बांदला थंय. आनी ID हॉस्पिटल इतके वर्सां जाल्यार पेंडींग काम चालू आसा. तेजें प्रॉपर प्लॅनिंग अशें ना तेजें. फुडें कितें लोकांक जाय तें लोकांक कळटा त्या प्रमाणे लोक वोटींग करतले आनी 3 तारखेर डेफिनेटली ते सगळे लोक. म्हाका हांवसर बरी कळ्ळें की म्हाका खूब प्रतिसाद मेळ्ळो. यूथ मागीर सगळे आमचे जाणटे आसा सगळे महिला आसा सगळ्यांचा म्हाका खूब प्रतिसाद मेळ्ळो. म्हाका म्हाका एक इच्छा आशिल्ली की हांवें एक MLA कित्याक जावचो न्ही हाजो. आनी आमकां पळयला प्रत्येक पार्टी बायलांक म्हणटा ते कित्याकूच हें दिनात प्राधान्य दिनात. तेन्ना हे फोंड्यांत आनी तृणमूल पार्टीची आमची प्रेजिडेंट ममता बॅनर्जी आसा तांकां दिसलें की बऱ्यो बऱ्यो लेडीज जर आसत जाल्यार तांकांय बी पार्टीक तिकीट दिवचें. 100% it should be a victory. जावपाकूच जाय न्हू. The winning margin is depend on my voters. माझ्या वोटरांचेर आहा. And definitely they will vote for me. People will not look at the party as far as I'm concerned. They will look at me as Nelly, who is a performer and a doer. What is your view on the family versus Congress family? That is a very bad trend for Goa, and that the electorate should think 10 times. And the time is come. We have come with this regional party to save Goa from all these issues. They have all the burning issues like environmental issues, mining scams, the scams of the regional plan, the scams of the language issue. We will see that all these issues are sorted out. As far as Santa Cruz is concerned, the main concern of the people is employment. There's lots to be done in Talingau, so I'm going to continue where Babush has stopped and carry on the good work and see that it's developed even more further. गोंयचे लोक आमकां सगळे वळखता जागृत गोंयकारांचो एकूट. आनी आमी लोकांनी आमच्या विचून काडल्या आमचें काम पळोवन आनी आमचो वावर पळोवन. आनी हें पॉलिटिक्स न्हय पूण आमचो गांव आनी जमीन आनी भुरगीं ह्या मनान आमी मुखार पावल मारला. That we feel the victory is very easy because the people are fed up with the existing situation and they want a change, and I am here to give a change. अत्यंत बरें वातावरण आसा. शांततापूर्ण सगळें चल्लां आनी प्रचंड मतांनी दयानंद नार्वेकर निवडून येता. 4.5 वर्सां लोकांक जो न्याय दिवपाक जावो उदरगत करपाक जाय ती हांवें उदरगत केल्ली आसा आनी पक्षान परत म्हाजेर जबाबदारी दिल्ली आहा की साळगांव मतदारसंघाची. आनी म्हाका डेफिनेटली खबर आसा की साळगांव मतदारसंघान ज्या कार्यकर्ते म्हाज्या बरोबर आसा 150-200 यांच्या आधाराचेर यांच्या आशिर्वादाचेर म्हाका पूर्ण खात्री आहा गेल्या वेळा सादारण 2,000 मताधिकान हांव जिखलोलो. ह्या वेळार डब्बल जातलें. Porvorim is a new constituency and it has got some unique problems. Like the major problem is the garbage and the water problem, electricity problem. म्हाका विश्वास आसा की पयलीं म्हाज्या वांगडा लोक आसले आनी आयज भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट जो म्हाका मेळ्ळो हातून आमचो विजय हो निश्चित आसा. म्हाका दिसता 5-6 हजार मतां पेक्षा जास्त मतां निवडून गेल्ली आनी म्हाका खात्री आहा की फावटी शिवोलेन इतिहास जातलो. ते आमकां लोकांक बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी लोकांच्या आदारान आमकां येयले. विरोधकांक कांयच काम नाशिल्ल्यान ते आरोप करीत रावतले. म्हाका कामां करपाची आशिल्ल्यान म्हाका असल्या आरोपांक जाप दिवपाक आपणाक वेळ ना अशें काँग्रेस उमेदवार बाबूश मोन्सेरात म्हणटा.
एकाच घरात दोन आमदार असल्यार कामां करप सोपें जातलें अशी बाबुशाची घरकान्न जेनिफर म्हणटा. Now what happened, the opposition, I am just carrying on with my campaigning. I have got no time to answer to all these charges. Opposition has got no work to do. They will always hurl charges at others. So it is, I would advise all to basically concentrate on their campaign instead of charging others. It is new ground for me, but my wife contested the last time. I have been going around in campaigning people's house. So people have not forgotten last time when my wife had gone to that place. So that is one thing I can start from. And plus I have got a symbol of the Congress party. So I am very confident. No, I think there are only two issues. And those are the two issues what I promised in my manifesto. One is development and employment. These are the two issues which I am going to stress upon. That is only that is very important for me. Those are the two issues which I am fighting the Santa Cruz constituency election. It is always welcome. No, you don't have to count on others. Others you have got to count on others. So if it is in a family, that helps you. In fact, it helps you to use pressure to get works done. I think that is very important. There's lots to be done in Talegaon, so I'm going to continue where Babush has stopped and carry on the good work and see that it's developed even more further. I see it as a plus point since both of us are there. It's always better, two is better than one, so we can work together. So to really enhance development in Talegaon and Santa Cruz. The reports and contest in Talegaon. I haven't heard about anything, so I can't comment on that. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.